आतां आमकां कितें कांय कळना थंयच्यान पणजे सावन हे कॅसिनो हांगा हाडून हांगसर आमच्या लोकांचेर ताचो परिणाम जातलो, भुरग्यांचेर परिणाम जातलो. कित्याक आयज थंय पणजे येता जे ट्युरिस्ट येता ते भायल्या भायर थंय वयता, थंय तेंगे ते चलता. आयज आमगे गांवचे भुरगे ते कॅसिनो फाटल्यान लागत घर बार विकून हे काबार करतले. सो आमकां हो कॅसिनो हांगसर गोंयांत आमगे एरिया नाका, आमगे ओपोज आसतलो. आनी हांव सगळ्या लोकांले कन्सेन्सीस घेवन हांव तेजेर स्ट्रॉंग ऑपोज करता. आमकां डेव्हलपमेंट जाय, मेन इश्यू डेव्हलपमेंट. सो ते इश्यूचे आमी सगळ्या सपोर्ट घेवपाक तयार आहा. इवन फाल्यां सकाळी आमकां मोविनान सुद्दां जर सपोर्ट करता म्हणलो खंयचे डेव्हलपमेंटाक, सो आमी एक्सेप्ट करतले. कित्याक आमकां जाय डेव्हलपमेंट. मेन आतां इतले तेंपा 1.5 वर्स भर डेव्हलपमेंट जो आमगे कांय जालें ना ते पयलें आयज दूख लागता. कित्याक पंचायत घर तशें उरलें, सगळें तशें उरलें. सो डेव्हलपमेंट जर खंयच्याय कोणाला फाल्यां सकाळी आमकां सीएमान आपोवन येयलो पार्सेकरान आनी सांगलें बाबा तुमगे पंचायत घर आपूण बांदता, अवश्य आमी तेजे फुड्यान सुद्दां वयतले. कितले मिनिस्टर कालूस आहा हांगसर, मिलिंद नायक आहा, तेंचो सपोर्ट घेतले कित्याक ते आमकां लागीं आहा. पंचायतीची बोली सांगता की आता 3 वर्सां जाली. आमकां अशें दिसलें की तितले सरपंच बसला खुर्ची गरम करपाक बसला अशें. परत आमकां दिसलें की सरपंच रमाकांतू करतलो अशें काम, ताका लागून आमी ताका फुडें काडला आतां, निवडून हाडला अनपज ताका. आनी हेजे फुडें आमी कितें अशें आमचे व्हडले व्हडले कामां आहाय ते करून काडटले पंचायतीचे. आनी कॅसिनोचे सांगले तुमी चल तुमी आतां सरपंचान जशें सांगलें आमच्या गांवांत जर आयले कॅसिनो आमचे भुरगे घर बीर विकून वयतले. जशें पणजे आतां परिस्थिती जाला, कोणें आतां ट्युरिस्ट खंय न्हिदता रातचे सोरो पिवन, तशें आमच्या गांवांत नाका म्हणून आमी ते स्ट्रॉंग ऑपोज हाडटले.